गॅस वॉट गायज म्हाका न्हू लेट जाली म्हणल्यार गायज म्हाका न्हू बस दाखयताली लायक 15 मिनटान आनी आतां कितें काय म्हणल्यार गायज म्हाका बस दाखयता 3 मिनटान. ओके जायत टायम जालो गायज ड्युटी फ्री आम ना सो या कितें आहा आनी कितें तें ओके मातशें वयता परफ्यूम सेक्शनाक. गुड मॉर्निंग गायज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. किशाय तुमी सगळीं समजता सगळीं बरीं आहाय मू तेच भाशेन हांव अलिशा आनी टायगर आमी आहाय बरीं गायज. आनी तुमी जाणाय हायज हांव कामां वचपाचो माय फर्स्ट डे. ओके न्हेसोन बेसोन रेडी जालो हा गायज, आजून ब्रेकफास्ट केलो ना, पयलीं सद्या भायले येयला मातशें फ्रेश एअर घेया म्हणल्यार. तुमी जाणाय जायत दिसान वयता मातशें नर्वस आसा हा. ओके एक्चुअली गायज नर्वस जावपाक कांय ना, बट स्टील जाणाय तुमी फर्स्ट डे एट वर्क. सो या पयलीं सद्या ब्रेकफास्ट करुया गायज. हांवें ब्रेकफास्टूय केलो ना, ब्रेकफास्ट हांवें आमगेलो रेडी करून दवरला पॉरीश. ओके सो या भितर आनी करुया ब्रेकफास्ट. आनी गायज ब्रेकफास्ट करून गायज म्हाका रोखडी बस घेवपा पडटली, कित्याक न्हू म्हाका दिसता आमगेली बस आनी एक 20 मिनटान बस आहा. सो आनी एक आहा हाफ एन आवरान गायज. ओके सो दिसना म्हाका 20 मिनटान म्हाका बस मेळटली मू, कित्याक ब्रेकफास्ट करता वयता म्हणल्यार म्हाका टायम जातलो. सो आय वील टेक द बस इन हाफ एन आवर टायम. ओके सो या पयलीं सद्या करुया ब्रेकफास्ट. आलिशा गायज न्हिदलो हा. आलिशा म्हणटाली आपल्या उठाय मू आयज. ओके फर्स्ट डे आपल्या उठाया मू, आपण तुका चाव बाव करून दिता मू. हांवें सांगलो ताका नो नीड, हांव पॉरीश कितें खातलो मू. आनी येस गायज हांवें म्हाका बरी पॉरीश केल्या. ओके सो या भितर आनी हाया आमगेली पॉरीश दाखोवया तुमकां पयलीं सद्याक. आनी गायज सेम टायम न्हू टायगरूय न्हिदलो हा आलिशा बाबूर, तुमकां दाखयता आमगेली पॉरीश. सो गायज पॉरीश केलो हा म्हाका. आनी तूं म्हणटली वॉटरी एश काय मू ना गायज, ती तीक आहा, बट हांवें न्हू मातशें कोल्ड मिल्क घायला वयल्यान, कित्याक मातशें न्हिवपा जाय न्हू बेगीन, नाजाल्यार म्हाका टायम जातलो. आनी गायज समजता सगळ्यांनी ब्रेकफास्ट केलो आसता मू, केन्ना जाय खुश बाबू धाकटुलो बारीकसो ब्रेकफास्ट करे आनी या आमी मागीर कामाक. ओके सो येस सो या आयज दीस केसो वयता आनी कितें तें. ओके आनीक हय जायत दिसान वयतलो ना एअरपोर्टार, जायते फ्रेंडूय मेळटले आनीक इट्स गोना बी डिफरंट एनवायरमेंट गायज. ओके सो या टायम फास्ट वयतलो कितें तो जाणाय गायज. जेन्ना तुमी फर्स्ट डे एट वर्क न्हू टायम वचोन वचना केन्ना खंय घर पावलो जाता, सो म्हाकाय सेम फिलींग आसतलें, बट तरी आसतना गायज हांव एडजस्ट जातलो, कित्याक न्हू म्हगेले फ्रेंड्स आहाय थिंगा जायत ना, सो इट्स गोना बी फन एज वेल. सो गायज करुया ब्रेकफास्ट आनी मेळया तुमकां मातशें. सो गायज फायनली म्हगेलो ब्रेकफास्ट जालो. ओके हांव सगळें चॅक करतलो म्हगे आयडी बा सगळी आहा जाल्यार. ओके सो सगळें सारकें आहा. आनी तुमकां दाखोवया गायज टायगर न्हू बरो न्हिदोन आहा. एक्चुली तेका उठयलो ना, उठोवपाक करतालो तेका हांव आयकत तो हांव खंय वयता मू केदो न्हेसतालो न्हू, तेका खबर आहा हांव खंय तरी भायर सरता मू, बट तरी आसतना गायज सारको न्हिदोन आहा. म्हाका न्हू कितलें उठयलें तेणें अरावंड 4:45 एस गायज येयला न्हू, आनी म्हजे कान लेवतालो. सो हांवें म्हाका अलार्म दवरलो 5 सो 4:45 गायज तेणें 15 मिनटां म्हाका बेगीन उठयलो आनी म्हाका उठयलो आनी आपण न्हिदोन आहा. आतां सुसेगाद दाखोवया तुमकां टायगराक कितको न्हिदोलो तो. सो गायज चोवपा शकताय होचो टायगर, हांव नका तुमकां दिसती पड जाल्यार. सो हे गायज कितको न्हिदोन आहा तो. What happened my food? What happened? What happened my boy? You're coming? You want to come with Dada? You want to come with Dada? Guys, say bro, भितर वचोन कोजी जाय न्हिदलो आहा. एनीवेज न्हिद तेका. बाय बाय माय पूत, सी यू सून, मामा विल टेक केअर ऑफ यू, बाय बाय. सो गायज चोयलो आसतलो तुमी टायगर कितको न्हिदोन आहा तो. आनी आयज न्हू तेका मातशें बियर्ड फील जातलें, कित्याक हांव वचपाना न्हू. म्हणटलो अरे हो आनी खंय गेलो तर आख्खो दीस भर हांव तेजे बरें चॅटींग करीत आसना, तेजे तेका अशें करून खिळायत आसता, तेजे बरें हेडोत आसना. सो म्हणटलो आयज ना मू हांव खंय तरी गेलो आसता मू. एनीवेज तेका बोर कोडटा गायज, आमच्या मायज तेका कोडटा. तूं म्हणटली गायज हांव तुमचे बरें बसोन खबर मारता आनी कामां वचपा जाय काय मू. येस गायज हांव बेगीन पॉरीश खायलो न्ही, मातशें गरम आसतलें म्हाका, मातशें रावता, आजून टायम आहा म्हाका. ओके सो मातशें 5 मिनटां बसता आनी मागीर हांव वयता गायज. ओके सो मेळया गायज, पयलीं सद्या या कामाक आनी दाखोवया तुमकां कितें दाखोवपा मेळटा जाल्यार. आयज जायत दिसान वयता हांव कामाक, सो चोवया कितें दाखोवपा मेळटा आनी कितें दिसती पडल्यार बरेंशें आनी इंट्रस्टींग गायज तुमकां हांव दाखयतलो. नाजाल्यार समतो हांव येतलो घरा कडेन आनी मागीर चोवया मुखार कितें कोत्ता आनी कितें तुमकां सगळें कोट्टलें गायज. ओके सो चोयत रावाय, खंय वचनाकाय, आनी थँक्यू फॉर वॉचिंग गायज. मोग आसूं, मेळया तुमकां मागीर. सो गायज फायनली हांव भायर सरलो. ओके आनी गॅस वॉट गायज,
म्हाका न्हू लेट जाली म्हणल्यार गायज म्हाका न्हू बस दाखयताली लायक 15 मिनटान आनी आतां कितें काय म्हणल्यार गायज म्हाका बस दाखयता 3 मिनटान. ओके, सो बेगीन या आनी विदीन 3 मिनट्स गायज म्हाका बस मेळना न्हू जाल्यार म्हाका हाफ एन आवर रावपा पडटलें. ओके, आनी कामार टायम जातलो. सो या मेळ्ळ्या पुरो बस. एक्चुअली गायज इट्स येयली बस. शेट, गुड गायज ऑन टायम. ओके, येस गायज फायनली पावलो आनी बस बी मेळ्ळी. चोवपाक शकताय कितें तरी जालें दिसता म्हाका. बसीक एडमिशन चोलना. वी हॅव टू वेट गायज. सो गायज फायनली आय रीच ऑन टायम आनी बरें जालें गायज मातशें धांवलो. ताका लागून म्हाका बस मेळ्ळी आनी एक तरी मिनट म्हाका चुकता न्हू जाल्यार म्हाका गायज बस मिस जावपाची. एंड देन आय हॅव टू वेट फॉर अनदर हाफ एन आवर फॉर द बस. आनी गायज फर्स्ट डे एट वर्क गायज हांव लेट जावपाचो. सो गायज इतल्यान म्हाका तुमकां कांय दाखोवपाक मेळपाना सद्याक. ओके, सो मुखार चोया कितें जाता आनी कितें तें. ओके, चोयत रावाय खंय वचना कांय. गुड मॉर्निंग गायज, कशें तुमी सगळीं? सजमता हाय म्हूण बरी. तेच भाशेन हांव टायगर आमी दोगांय हाय बरी. आनी चोयला आसतलें मशीन तुमकां सकाळीं दाखयला आसतलें आपणागेलें मॉर्निंग रुटीन. ओके, कामां वयता त्या जाणा हांव आनी टायगर न्हिदोन सा. सो गायज हांव उठोना कित्याक तो न्हू आपूण परेश हांव न्हंयत म्हणपा लागलो. ओके, तेका लागून हांव आनी उठोना. उठलो हांव म्हणल्यार तेका बसी टायमींग बा सांगपा, पूण बेडाचेर रावन तेका हांवें सांगलो टायमींग बा सगलो. ओके, आनी तो गेलो 4 मिनटां म्हणल्यार धांवता. एनीवेज गायज हांव उठोन म्हाका आनी मागीर जॅम ना. तेजे उपरांत यू नो फ्रॉम 6:30 सावन जागे हांव सकाळीं. आनी हांवें म्हणलें सोमतें उठतलें आनी कामां बसतलें. कामाचेर बसलें, उठलें. आतां मातशें न्हांवन बावन फ्रेश जालें आनी आतां ब्रेकफास्ट घेवन येयलां. ओके, आनी गायज सांगपा म्हणल्यार बरें दिसना. मसी ना जाल्यार घरा हांव बेश्टें फकाण करता तेजी सगलो गत यू नो लायक मुट्टेका बरें जाल्यार तूं वयता तो कामां. ऑनेस्टली गायज फॉरेवर दिसना तो ना जाल्यार. आनी सारकें म्हाका रडो येयलें म्हणल्यार आवयस म्हूण लायक तो आहल्यार डिफरंस जाता घरा यू नो लायक सगलो गत बेश्टी. पूण आमगे किसमिसांव आसताय दोगांयगली आनी उलोयत रावतालो. एकेपडा म्हणटा अरे ओगराव रे मातशें इलो गत ओगराव रे म्हूण. टीव्ही लेगून चोयत त्या जाणां म्हाका चोयन दी रे टीव्ही म्हूण एश कोन्न. सो केलोलो फोन, ब्रेका आहलोलो, फोन केलोलो यू नो कितें रे. ओके मरे तूं म्हणलें ओके हा हूंय सद्या. सो चोवया तेगे मागीर कितें सांगतो आमकां घराको येवन. ओके, ओ मे बी तुमकां तो उलयतलो हांव नको ब्रेका तुमकां कितें यू नो उलयलो जाल्यार कांय खबर ना. सो आतां मातशें सगळें कन्फ्युजन अशें. म्हाका सद्या तुका कितें जाय तें तूं रिकॉर्ड कर हूंय, आपूण कितें जाय तें आपूण रिकॉर्ड करता थिंगा कितें दाखोवपा मेळटा तें. सो चोवया गायज. ओके, एक्चुअली हांव चिंतालें जायत जाणांनी म्हाका रेशाद मसाल्या रेसिपी मागलेली. ओके, मुगे रेशाद मसालो मातशी सदां म्हणटा मुगे रेशाद मसालो ग्रीन मसालो बरो जाता म्हूण. ओके, सो ग्रीन मसाल्या तुमकां हांवें दाखयलेली रेसिपी आनी रेशाद मसाल्या तुमकां आयज दाखयतलें. आय थिंक इट्स बेटर हांव आयज तुमकां रेशाद मसाल्या रेसिपी दाखयतलें कित्याक मुकडे इलो उरलो हा. आमी गोंयसान येयसन हाडूना गायज कित्याक मायन आमकां जाय तो कोन्न दिलोलो व्हडलो धोबो यू नो बरो उणें 5 किलां आसतो तो रेशाद मसाला 500 किलांचो. सो तो आतां काबार जावपा येयला इल्लोसो उरलो मुकोडे. ताका लागून हांवें म्हणलें चल तुमकांय रेसिपी दाखयतलें. बट सद्या गायज चाव पिता. ओके, आनी मातशें कामाचेरूय बसता कित्याक तुमी जाणा हांव कामूय करता घराक वचोन. आनी स्लोली हांवें कामाचेर वयता आतां कित्याक मसी घालना. सो यू नो म्हाकाय मागीर बेजार येता एकलें घरा कडेन. सो हांवें कामाचेर वयतलें कित्याक हांव गेल्लें ना कामाचेर यू नो एक दीस लेगून वचना. सो थोडे दीस कामाचेर थोडे दीस घरा कडेन हांवें तशें करता आतां यू नो लायक आफ्टरनून येता हांव घरा लंचान मागीर घरा कडेन वचून करता एनीवेज. सो मॉर्निंग वचोन मातशें तीन कामाचेरूय टायम स्पेंड करता. एक्चुअली सगळीं गायज यू नो घराको लायक कामाचें आसताय
आनी हांव एकलें घरा कडसून करता. तांकां थोड्या लायक जायना घरा कडसून करपा तेंगे भुरगीं आसताय सुणे आसताय मागीर ती डिस्टर्ब कोत्ताय तेका लागून ती मागीर कामाचेर येताय. एनीवेज होय हांव तुमकां रेसिपी दाखयता मागीर. ओके सद्या च्या पिता आनी काम करता. मातशें रोप धुवपाक आयला एकोदान तोय सुकोवंक घालपा जायो. सो ही कामां बारीक बारीक गायज म्हाका कोणना आहलोली कित्याक मस्ती कोत्तालो सगळे सान मारपा उठोन आपण पयलीं सान मारतलो. तोंड लेगून दिनासतना मागीर पयलीं फोन मारता आनी मागीर सान मारपा लागता. हांव म्हणटा तेका तोंड बा धूय च्या पी आनी मागीर कर रे म्हूण. बट ना एनीवेज बट नाव आय मिस हिम. म्हणटाय न्हू जेन्ना मनीस घरा आसना तुजे बारबूर तेदोना तुका रियलायज जाता तेश कोन. सो रांदपाक आयनाक म्हाका कित्याक हांवें राती पुलाव केलोलो गायज. ओके आनी चिकन मॅरिनेट केलो हांवें तंदुरी केलोली काल मस्सी चिकन कातोत्ता तेजी. ओके सो ते आनी शिणाण्योय हाय मुकोडे. सो रातीको आत ते आफ्टरनून मस्सी तिना येता तेदोना तेका पुलाव आनी चिकन दिता हांव खावपा. आनी मागीर रातीको हांव गोडी शीतकोडी कोत्तोलें चोयता आनी शिणाण्यो फ्राय कोत्तोलें कित करपा तें चोवपाचें मागीर. सो थँक्यू गायज तुमगे सगल्यांगे आमकां इतुलो सपोर्ट. आयज आनी व्लॉग घायलो तेजे ओ माय गॉड लायक जायते कमेंट आनी सगल्यांनी व्लॉग फूल चोयला. सो थँक्यू सो मच कित्याक हांव उठोन तें चोयतालें लायक अरे म्हणलें मस्सीनूय कॉल केलो म्हाका एवडो ब्रेका तोय सांगतलो आयज व्लॉग लायक कितू व्यू पडले ते चोयल्याय म्हूण. सो थँक्यू गायज तुमकां सगळे हितू मोग दिताय म्हूण तुमी आमकां आनी जायते पॉझिटिव्ह कमेंट्स लायक वी रियली एप्रिशिएट तुम जेन्ना आमकां कमेंट घालताय तेदोना. सो गायज होय तशें कोन्न सपोर्ट करीत राय. बेगीनूच 3K करुया गायज आनी आमकांय तुमच्या बरोबर टायम स्पेंड करूं मेळटलो लायव्ह. ओके आनी मागीर सांगता तुमकां आमी कितें प्लॅन केलां कितें कोन्न करुया तें. ओके सो गायज हांव न्हू तुमकां मातशें रावन मेळटा. ओके मुगे सगळीं काम कोत्ता ती हांव तुमकां दाखयना गायज कित्याक हांव कामाचेरूय आहा. सो हांव धांवता किचना पत्त येता कामाचेर पत्त धांवता पत्त येता. सो सगळें रेडी कोत्ता. ओके रेशाद मसाल्याचें पूण जाणा आसतली रेशाद मसाला कोत्ता जाणा आमी रान्नी पियाव भाजताय पूण हिंग भाजू मेळना. सो हांव ओव्हना घालतलें पियाव. ओके आनी रेडी करून दवरतलें कित्याक मागीर तुमी जाणाय टायम कन्ज्यूम जाता रेसिपी दाखयता तेदोना. सो वेरी सिंपल गायज आमगेली रेसिपी. हांव म्हगे टायप हांव कितें करून कोत्ता न्हू ती हांव तुमकां शेअर कोत्तलें आनी तुमगे भाशेन म्हाका कितें लायक तुमगेली स्टायल आहा जाल्यार मागीर म्हाका तुमी सांगाय. म्हाकाय बरें दिसता दुसऱ्यांगे रेसिपीज ट्राय करपाक. आनी जायत दीस जाले गायज आमी कितें डिफरंट ट्रायय केलें ना बट टायमा लागून जायना. सो बट आय वील मेक इट अ पॉयंट तुमकां थोड्यो बऱ्यो डिफरंट टायप ऑफ रेसिपीजूय दाखोवपा. ओके आनी ब्रेकफास्टाक काय ना गायज हांवें केलोलो ब्रेड घायलोलो आवना. ओके सो बटर आनी जॅम आनी चाव चाव केलोली चोय. ओके सो हांव चाव पिता आनी हांव तुमकां मागीर मेळटा. ओके सो मे बी इन द आफ्टरनून ब्रेक टायमा हांव मागीर शूट कोत्तलें. सो कितें जाता गायज नाजाल्यार पॅनीक जाता हांव हिंगाय मागीर सिटी थिंगाय कामाचेरूय उरता आनी मागीर तेका लागून हांव वीकडेयार ट्राय कोत्ता अवॉयड करपा लायक मातशें तेका लागून मातशी चड व्लॉग करपा सोदता वीकडेयार नाजाल्यार इवनींग कोत्ताय. आनी मस्सीगे टायमींग 7 to 3 गायज. सो 3 o'clock मस्सीगे शिफ्ट काबार जातली आनी तो 3 दीस कोत्तलो काम सद्या सांगले ते भाशेन तेणें तुमकां. ओके सो चोवया हाव इट गोज. म्हणटालो लायक स्लोली आपण इनक्रीज कोत्तो म्हूण बट हांवें सांगलो तेका 3 days पुरो म्हूण तुका जाय जाल्यार तितले एटलीस्ट वयता कित्याक गायज डिफरंस जाता जेन्ना घराको आसता तेन्ना लायक आनी कामां वयता तेन्ना जायते डिफरंस जाता तुगे हेल्थूय वायज आनी तूं फिटूय उरता आनी लायक दुसऱ्या लोकांकूय तूं मेळटा मायंडूय चेंज जाता सो तेका लागून आय वॉज लायक आय रियली वॉन्टेड हिम टू गो आनी हांवें ताका सांगलां आयज लेगून ताका सकाळी मेसेज घायली बसीची आहलो तो बस मेळ्ळी म्हूण. हांवें म्हणलें सी हाव इट गोज टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ म्हणलें सी हाव इट गोज इफ यू कांट इट्स फायन डोंट स्ट्रेस युअर सेल्फ एश म्हूण मेसेज घायलो तेका हांव नको लायक कितें चिंता कितें तेगे केन्ना कळना एक पाटी तेगे तकलेन कितें आसता तें बट ऑल वी कॅन डू इज प्रे आनी हांव जाणा तुमी तेजे पासत सगळीं प्रे कोत्ताय म्हूण. सो थँक्यू गायज लायक बरें दिसता तुमी सगळीं तेका हितू प्रेयर्स धाडटाय लायक तू करेज दिल्या पुरो म्हूण देवान काम करपाक. सो येस दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अस. हांव भिता एक्चुली मातशें लायक म्हाका ते थॉट्स येताय म्हाका लायक तेगे कितें जालो तें आनी म्हाका हुस्को जाता सो तेका हांव सदां सांगता जेन्ना कामाचेर पावलो म्हाका कॉल कर
यू नो म्हाका एटलिस्ट 2 लायक कॉल पूण कर यू नो जेन्ना कामाचें आहा त्या दोना म्हाका मागीर हुस्को जावपा ना म्हूण सो हय आतां कोत्ता आयज केलोलो पावनूय केलोलो कामाचेर आनी मागीर ब्रेकाकूय केलोलो सो थँक्यू गायज वन्स अगेन यू नो तेका हेतू मोग दिवपा आनी ते प्रेयर्सा दवरपा ओके सो सॉरी हांव तुमकां उलयत रावता मातशी तेका लागून म्हाका तापयता तूं उलयत रावत म्हणटा तुका उलोवपा मेळ्ळ्या सो एज आय सेड आय विल मीट यू लेटर हांव दाखयता तुमकां रेसिपी रेशाद मसाल्या मंगेली ओके चोयत राय गायज आनी चोवया मसी कितें घेवन येता तो आमकां व्लॉगाचेर ओके एड करपा मागीर I hope it goes well. It's like our first vlog, you know, back to routine kind of thing. मस्ती कामाचे आई कामाचे ओके आणि जेन्ना हांव कामाचे वयता तेन्ना आनीकूय रुटीन आसतलो सो मोस्टली इवनिंगूय दाखयता तुमकां आमी व्लॉग्स आनी विकेंड म्हणटू वॉट एवर वी कॅन शो सो गायज सी यू लेटर फायनली इट्स ब्रेक टायम ओके आतां हांव ब्रेक आयलो हां 30 मिनट्स ब्रेक गायज ओके सो ब्रेका गायज हांव बरो बगर घेवन येयला जायत दिसताले गायज बगर खावना 5 गायजाचो ओके सो आयज खाया बगर आनी हांवें घेयला गायज चीज बर्गर विथ ग्रिल मशरूम ग्रिल ऑनियन what do you call this mayo and mustard guys आनी गायज केदो म्हाका न्हू हालींसान फोन केल्लो विचारतालें काम केश चलता आनी कितें तें आर यू ओके काय म्हूण हांवें म्हणल्यार सो फार इट्स ओके गायज म्हगे जायते फ्रेंडूय मेळ्ळे म्हाका सो हय गायज चलता सद्या बरें ओके सो या मागीर सो सद्या गायज कितें हाया पोटाक उत्ता ओके आनी गायज काम खबर जालें म्हणटरी तुमकां मेळटा ओके सो गायज हांव भायर येयलां ओके आनी मातशें कोत ब्रेक घेयला रोप सुकोंक घालतलें सोमतें तुमकां उलयता म्हणलें आनी लास्ट टायम हांवें व्लॉग केलो चोय त्या जाणा हांवें टायगरा दाखोवना ओके आनी टायगर चोय हा दिसती पड जाल्यार चोय तुमकां Cocoon. Cocoon. Say hi everyone. Say hi everyone. Say hi. Grass hata guys otsay. Hey. Guys आता TV हाटल्यान सन केद हरसन घर येतालो. Cocoon. What you are doing? Cocoon. Tiger. Say hi everyone. Say hi. Say hi. Say. चोय गायज तेका आनी आतां वयता हांव किचना आनी रेशाद मसाले सगळे रेडी करता आनी तुमकां मेळटा सो गायज हेंचे हांव येयलें किचना ओके रोप बाग आयलो सुको आनी कामाचें मातशें ब्रेक घेयला आतां पूण कामाचें आसतना हांवें लसूण आलें बा सोलून हांवें दवरलोलें मोद मोदें ओके आनी गायज तुमकां आतां रेशाद मसाल्याचे इन्ग्रिडियंट्स दाखयता सो गायज हांवें हिंगा न्हू 2 इंच आल घेयला 20 कालाफूर घेयलें 2 इंच हांवें तिकी घेयल्या ओके 2 हेचे भाजलो पियाव घेयल्या ओव्हनाक घायलो ते ओके 30 हांवें घेयल्या लसूण 30 हांवें टोटल 1 टीस्पून हांवें मिरयां घेयल्या आनी 1 टीस्पून हांवें जीर घेयला ओके सॉरी गायज हांव ते तुमकां कोंकणीन सांगपा हें जाता आनी हांव चिंतू पडटा उगडा सुद्दां सो गायज हिंगा न्हू हांवें 30 कश्मीरी चिलीज घेयले आनी 10 शेंपडां घेयले ओके सो 40 टोटल 2 हांवें लिंब्या इतले सायजीचे आंबट घेयला ओके ते हांवें सोक करून दवरलोले फुगोंगान दवरलोले ते गरम उदका आनी 1 टीस्पून हल्दी आनी विनागर घेयल्या म्हाका वायट विनेगर आहलोली सो हांव वायट विनेगर यूज करतलें पूण जाय तितली घालता गाय चड विनेगर घालपाना कित्याक तेका लागून चड आंबट घेयला ओके कित्याक मस्ती न्हू गायज रोखडी विनेगराचे थंडी जाता सो आंटू जाय तितलें घालता हांव ओके आनी आतां मिक्सराचेर मारता बरें ग्रायंड करता आनी तुमकां दाखयता नेक्स्ट स्टेप कितें तो ओके सो गायज जालें म्हगेलें आड्यान ओके आनी सांगपा म्हणल्यार गायज हांवें तुमकां लागून न्हू 40 चिलीजूगान केलोलें ओके चोय ओके आतां गायज नेक्स्ट स्टेप कितें जाण तूं हांव सदां न्हू म्हगेलें आड्यान न्हू भाजता ओके आनी भाजता दोणा न्हू गायज हांव तितून मीठ घालतलें आनी गोड घालतलें हांव साखर घालना ओके सो मीठ आनी गोड घालता तेका लागून सो भाजता दोणा तें घालता हांव दाखयता तुमकां नेक्स्ट स्टेप कितें तो ओके सो गायज हांव न्हू हेचो आड्यान न्हू सगळें
व्हडली हांडेक आयला कित्याक ते मागीर बरें स्टर करपाक इजी जाता आनी हातीचे बा उसळना नाजाल्यार ते उसळटा हातीचे तेका लागून ओके आनी हिंगा गांवठी गोड घेयला ते धाकटे पिसीस आसता चोय तसो 2 धाकटे पीस घेयले ओके ते घालता हितून आणि 1 टीस्पून मीठ घालता ओके एज पर लायक तुमकां जाय तशें करून टेस्ट आनी घालपाचें एनीवेज जेन्ना मस्सी आनी हांव यूज कोत्ताय न्हू त्या दोना एडिशनल इल्ली साखर घालताय रेशाद कितें बांगडे बा फ्राय करपा आहाय जाल्यार साखर घालतली इल्लो लिंबू उडयतली जाय जाल्यार सो गायज आतां न्हू हांव तें बरें भाजतलें हाडेन ओके दाखयता तुमकां ओके सो आतां तें बरें भाजता हांव तें गोड मिक्स जावसो तितून बरें ओके सो गायज हें बरें भाजता आनी तुमकां मेळटा स्लो गॅसीचेर भाजपा जाय तें गायज ओके रश करनाकाय कित्याक पोंदा मागीर लागतलें वो करतलें ओके ताका लागून स्लो गॅसीचेर भाजाय आनी बरो टेस्ट येतलो आनी गोडाचोय बरो खाल्लो येता ओके ताका लागून ते बरें रेडीश आसतात चोय लायक डार्क ब्रावन रेडीश ओके सो जालें इतलें मातशें हांव दाखयता तुमकां फायनल रिजल्ट ओके सो गायज मसाला न्हू बरो जालो ओके आनी तुमकां आतां हांव खाल्लो दाखयता कितें करून लायक चेंज जालो तो स्टार्टींग केलो ते दोना आनी आतां भाजून तें गोड बा घान ओके आनी हांवें टेस्टूय केला गायज बरो आंबट जाला गोड आनी थिकूय जाला ओके सो दॅट्स वॉट इट नीड्स टू बी आनी रूच येयली म्हाका गायज बरें कितें करून खावपा नुस्तें बरें रेशाद बांगडो बा कितें फ्राय करून अशें करून खावपा रूच येयल्या बट नुस्तें हाडलो ना फकत सुंगटां तेसो हा आनी मांस हा सगळे भाशेचें ओके दाखयता तुमकां चोय सांगाय म्हाका खाल्लो कसो दिसलो तो ओके सो चोय गायज खाल्लो ओके कसो दिसलो तो सांगाय म्हाका आतां गरम आहा तो सो हांव ते तसो दवरतलें न्यूसो ओके अशें करून दाखोवया तुमकां चोय आनी बरो खाल्लो येयलो तेका सारको तो रेशाद मसाल्या खाल्लो येता तेशें करून येयला ओके सो तुमी सांगाय गायज म्हाका तुमकां कसो लागलो तो आमगेलो रेशाद मसालो सांगू ते भाशेन तुमकां मीठ जाय ते भाशेन घालाय साखर जाय जाल्यार एक साखर उडयाय ओके गोड उणी करपा जाय जाल्यार गोड उणी कोन्न साखर उडोवपा जाता तुमकां जाय तशें करून ओके हें तुगेलो लास्ट प्रोसेस तो मेन प्रोसेस हा तुमकां हांवें दाखयला मसाला कितें करून ग्रायंड करपा तो कितें कितें घाल आनी हो म्हणटा तुज्यान मागीर मीठ साखर गोड तुमकां जाय तशें करून मागीर घालूं जाता ओके सो जालो मगे मसालो आनी कमेंटान घालाय तुमगेली कितें वे आहा जाल्यार म्हाकाय करून दी ट्राय ओके आनी तुम कोण भाजताय जाल्यार सांगाय अशें करून गोड घालताय जाल्यार सांगाय आनी हें कितें म्हणटाय तें पिया म्हणटा सगळीं भाजून घालताय तें जाणा ओके एक्चुअली गायज एप्पल्स आमगे गोंयची विनिगर ना न्हू जाल्यार एप्पल सायड विनिगर घायली न्हू सारकी बेस्ट जाता पूण म्हाका आसो ना म्हाका ही चांगली ही मॉल्ट विनिगर ओके मॉल्ट व्हायट विनिगर ही ताका लागून हांवें ही यूज केल्या ओके सो बरें जाला फॉरेवर जाला हाडेन कित्याक इल्लेशें टेस्टूय केलोलें म्हाका सदांच संवय लास्टाक इल्लेशें टेस्ट करून मागीर मीठ बा जाय जाल्यार घालपाक ओके सो गायज हांव न्हू आतां सोमतें तुमकां मस्सी येवंकान मेळटा आनी मोद कांय दाखयना कित्याक मागीर व्लॉग व्हडलो जातलो हांव नोको तेणें कितें रिकॉर्ड केलां कितें केलां तें खबर ना म्हाका कांय ओके सो मस्सी येवंकान मागीर मेळटाय तुमकां ओके सो गायज फायनली काम जालें खबर ओके आनी गायज हांव घारो वचपा रेडी जाला बट गायज घारो वचनी आदी न्हू बेश्टो ड्युटी फ्री हांव भोंवता मातशें असोच ओके जायत टायम जालो गायज ड्युटी फ्री हांव भोंवलो सो या कितें आहा आनी कितें तें ओके मातशें वयता परफ्यूम सेक्शनाक आनी ग्लास सेक्शनाक गायज आय मीन शेड्सां हितून वयता आनी चोया कितें बरें आहा जाल्यार तुमकांय दाखोया ओ माय गॉड स्टॉक डे lovely guys, and so I'm getting Starbucks and this is Rakesh. He's a top man guys, now he's a big manager here. You're doing stock now, yeah? Okay, so good. And morning shift finished? Gone, yeah? Okay. So yes guys, met tumka mashaptan, okay?
फायनली हांव भायर सरलो ओके. सो ड्युटी फ्री हांव बेश्टो बारीकसो भोंवलो, जाय फ्रेंड मेळ्ळे ओके. आनी या जायते चेंजीस जालो हाय गायज, 8 म्हयन्यान येयलो म्हणल्यार जायते डिफरंट जालो हाय अशें. इवन गायज आमी भितर सरताय सिक्युरिटी चॅक्स गायज डिफरंट केल्ले अशें, वीच इज नायस. वयता आतां घरा. आनी यस गायज ड्युटी फ्री हांव भोंवलो म्हणटकीर गायज तकली हिरार जाता. कित्याक जाण तूं हें घेचें तें घेचें गायज तुका कितें ना कितें घेवपा दिसता. ड्युटी फ्री गेलो तेन्ना गायज हांवें कांय घेयलो ना कांय ना फर्स्ट डे. आनी राश करूं नाका, जायतो दीस आहाय ओके. सो मागीर मुखार कितें लायक बायक जालें जाल्यार मागीर घेवपा जाता न्हू. सो आतां घेवन कांय फायदो ना गायज ओके. सो चोयतलो मागीर मुखार केन्ना कितें घेता जाल्यार गायज तुमकां हांव न्हू दाखयतलो ओके. सो आतां घेया बस आतां. आनी चोया बस कितली आहा ती पयलीं सद्या. एक्चुली गायज बस दाखयताली म्हाका हाफ एन आवरान. सो आतां हांव भायर सरलो म्हणल्यार गायज उणें 20 मिनटां जाल्या आसतल्यो. सो 10 मिनटां आहाय म्हाका. सो ह्या 10 मिनटान बस येत जाल्या ओके. आनीक या मागीर दाखयता तुमकां हालीशा कितें कोत्ता आनी कितें तें. हांव नको हालीशा कितें कोत्ता तें पयलीं सद्याक केदो फोन केलो तेन्ना गायज तें कितें लॅपटॉप कितें चलना कितें सांगता अशें वो तें हँग जाता कितें न्हू. सो कामाचें वचपा आहलो तें गेलें जाल्यार खबर ना म्हाका. बट एनीवेज गायज हांव वयता घरा कडेन आनी मागीर तुमकां दाखयता. सो गायज फायनली बस म्हाका मेळ्ळी आनी सारकी टायमार मेळ्ळी गायज ओके. 10 मिनटांनी येयली सारकी. आनी येस जालो पावपाचो. एक सेकेंड स्टॉप म्हगेलें. सो गायज फायनली हांव पावलो आनी बरें दिसलें गायज जायत दिसान कामाक गेलो न्हू. सारकें डिफरंट फिलींग येयलें अशें. आनी टायमूय रोखडो गेलो एक्चुली न्हू. कामाचें आहल्यार गायज तुमी जाणाय टायम वचोन वचना. बट गायज आयज न्हू बिजी आहलें आनी टायम रोखडो गेलो. केदो गेलो आनी केदो येयलो तें कांय कळ्ळो ना अशें. बट मातशें टायर्ड आसतालो कित्याक चड बिजी आहलें. आनी गायज चोया वयर वेदर पावस येवपाचो आहा. बारीक बारीक जोडटा पावस ओके. सो पावस येयच्या आदी गायज बेगीन चलता. चोया गायज हालींच्यान कितें बरें रांदून बा दवरलें जाल्यार म्हाका कामां वयत म्हूण कांसार जावन येयलो मुगोडे कितें केन्न दवरलां आसतलें. सो या दाखोया तुमकां कितें बरें केलें जाल्यार ओके. सो गायज तुमकां हांव उलोयलें किचना आनी येयलें म्हगे न्हू लॅपटॉप चलना जालो आयज कामाचो. आनी जायतो वगत जालो हांव ट्राय कोत्ता जायना जालो. एक्चुली बिफोर इवन आय वेंट इन द किचन तो रिसेट म्हूण येयलो म्हाका रिसेट करपा लागोन. पूण तो जायना जालो कितें प्रॉब्लम येयलो म्हूण येवपा लागलें सगळो गत. मागीर आयटीको उलोयलो हांव कामाचेर. मागीर तो म्हणपा लागलो आंडी कामाची. सो कामाचेर वचोन येयलें हांव तशें. तेका म्हणलें मातशें गाडयेको यो आनी चेंज आनी करूं ना. सोमतें तेका मातशें भायल्यान आपयलो. तेन्ना म्हाका आतां टायम बिंगा न्हू लॅपटॉप दिला दाखयता तुमकां चोय. आनी आतां सेट करता. आनी कोण हुंकली मारता खूंय आहा गो तुगे कॅमेरा. गायज भितर सरतींग आहा न्हू आख्खो गायज जेवणा वास रेशाद रेशाद मसाला गायज आख्खो गोरा वास पडलो हा रेशाद. I'm sweating. I came running, it's raining outside. मिस केलं तुका जाय काय अशी तशी हालयता कॅमेरा कित करता. ओ माय गॉड मुज माय घेतो हांव नको गायज आलिशान आयज कित केला आनी कित मो ओके. येस गायज कासार जालो धांवन येयलो. धांवन म्हणल्यार मातशें 1 मिनट अशी पावस येयची आदीन हांव सांगता तेंकां म्हणल्यार शी म्हूण घर हावपा येता तूं ना जाल्यार म्हूण कळटा. ते सांगताले ना तितू बरें म्हणटा. मायक सांगताले आमगेले मगे मायक सांगताले हो ना तितू बरें खंय काम स्टार्ट जाता खंय ते गेलें बरें जालें खंय. आनी आतां सांगता खंय हांव मिस करता खंय आपल्या. Yeah, it's so boring without you. But time गेलो आयज बरो फास्ट लायक it was busy. Guys, I'm sweating. तू म्हणशें काम कोन्न स्वेट जालो ना. आय थिंक सो दामान येना कित्याक इट्स रेनिंग आउटसाइड. ओय पावस पडटा. पावस पडटा. बेस्ट टायगर बाय द वे गायज हांव टायगरा इतलो मिस केलो कामार न्हू. केदोसो चिंततालो हांव म्हणजे टायगर. केद हॉर्सान मनशा भाशेन घर येता. केद हॉर्सान रे गायज आयज हांव वचना न्हू तेका हिरार करपाकू ना आख्खो गोत गायज हांव तेका हेडटा हिरार करता. सुसेगाद न्हिदोन हा. हांव सकाळ गेलो तेदो थिंग न्हिदलो तो अजून थिंग न्हिदलो हा घेवन येता तेका ओके. He went out for a bit. Yeah, I showed that. So guys, येयलो वचोय तुमगेलो बेस्ट फ्रेंड. बरें म्हणल्यार guys, vlogs are incomplete without Masi. And without Tiger. I already showed him once. And without Tiger, my boy.
You miss Guys, Dada? हांव न्हू म्हाका तो घास मारता म्हणून पयल्यान भिता भायल्यान आहल्यार. So he was outside. You missed having Dada? like- he was eating grass. तुवें दादा मिस केलो हूय आयलो तुगे दादा आयज दादा येदों गेलो न्ही अशें पयस हाडून गेलो पयसो गायज जाय तो मिस केलो तेका ओके Yeah. आणि बरं गेल मरे बरे बगर बा हायल मरे गायज बोर बगरा पेट दिसतो. गायज बगर खायला तो तुम कोट्टलो हिंगा चोयला आसतलो तुमी ऑलरेडी ओके तुम चोयला आसतलो ऑलरेडी हांवें बगर खायला तो ओके आनी गायज तुम जाणा हद्दोर म्हणल्यार यू नो अशी थिंगा सोकोला वयता येशे मसाजिया मातशे गोवा गायज सांगो कितें सांगोयता ब्रेक गायज यू नो तुम जाणा गायज हद्दोर तें पावना ओके सो फ्रेंड्स मेळटा हो मेळटा तो मेळटा तेका जाप कोता म्हणल्यार गायज हद्दोर काबार सारकें रोखलेंच आनी वॉट यू डीड होल डे ओनली रेशाद मसाला होल डे आणि गायज आलिशा होल डे रेशाद मसाला आणि काम करताले करपा नाका कित म्हाका काम करताले आनी लॅपटॉप जालो तुगेलो No, they gave me a temporary one at the moment. So it's restarting now. Like I can new setup करू पडटा. आणि we really missed you. थँक्यू कळ्ळें न्हू आतां कळ्ळें गायज तेका मशीन ना जाल्यार कितू डिफरन्स जाता तें ओके आख्खें घर खावपा येता आसतलें तेका It was so quiet, like सारकें बी सारकें टीव्ही लेगून चोवपा मन येनासलो हांव गान दोत्ता पॉज मारता कितें तें सो आयज टीव्ही लेगून चोयल ना हें बरे भाशेन. एक्चुअली I'll go and change गायज हांव न्हू चेंज करपा वयता Why don't we'll end it? We'll end it? Yeah. ओके सो गायज हांव नको आलिशान कितें केलां आनी कितें तें म्हाका अजून खबर ना मागीर कळटलें जेन्ना एडिट करता तेन्ना म्हाका कळटलें ओके आलिशान कितें केलें तें But yeah, all we want to say is thank you. जायते new subscribers येयले थँक यू गायज थँक्यू फॉर ऑल द न्यू सबस्क्रायबर्स आनी आमगे जे पयलींचे कोण आहाय सबस्क्रायबर न्हू तेंकाय थँक्यू म्हणटा आनी बरें दिसता गायज तुमी म्हाका इतलो सपोर्ट करताय इतले म्हगेले व्लॉग फूल चोयताय आनी जायतो लोक गायज न्यू आमगे चॅनला जॉईन जाला सगळे हांव थँक्यू म्हणटा ओके Yeah, thank you so much, guys. येस इतलेंच गायज केदो काय हांगा काडलो जालो हा सारको फुगारेस Also, जाता thank ओके you for all the comments. तुम जाणा आम कमेंट ऑफ द डे आतां स्टार्टिंगा येयलोसो घालताय ओके आनी कोण सांगलोलें मातशें ब्लर दिसता खंय फोनाचेर चोवपा सो आय विल ट्राय एंड मेक इट अ बीट बिगर सो तुमकां दिसती पडपा ओके. एंड वन मोर थिंग गायज यू नो म्हाका जायते सबस्क्रायबर मेळ्ळे एअरपोर्टार Oh yeah. एंड यू नो म्हाका सगळ्यांनी सांगलां बाबा तुवें कितें Q&A कित्याक बंद केलो काय मो ओय लायक दे वॉज एन्जॉयींग गायज म्हाका जायत जाणांनी we might start again. वी मायट स्टार्ट अगेन कित्याक न्हू म्हाका एटलीस्ट 6-7 सबस्क्रायबर्सान गायज म्हाका हें चल्लां कित्याक तुवें बंद केलो तुवें बंद करपा नाहलो मू आमकांय बरी उमेद येता मू की आयज हो मसी कितें जातलो हो आलिशा कितें जातलें गायज आमकांय बरें सारकें हेंच जातालें मू सो आय थिंक गायज वी वील डू दीस Q&A अगेन ओके Oh, yes. सो फाल्यां आयज दिया ब्रेक कित्याक हांवूय कासार जालो हा आनी हांव नको आलिशा रेशाद मसाला करून हाडेना सो या आनी कोणाक घेवन जाल्यार काल एनिका येलो कोणी तेणें हाडलो जाल्यार खबर ना हा न्हू पूण खरें केलो मुगो वास पडला गायज घराक ओके सो तेंय कासार जालो आसतलें ब्लॉग मागीर मागीर चोयता हांव ओके गायज इतल्यान हिंगा ब्लॉग एंड करया ओके समजा आयचो ब्लॉग आमगेलो तुमकां लायक जालो आसतो मू लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक करया शेअर करया आनी सबस्क्रायब बी करया थँक्यू फॉर वॉचिंग गायज मोग आसूं मेळटा तुमकां फाल्यां म्हगेल्या न्यू ब्लॉगान चिल देन गायज बाय